दोग जाणांक हिरो केलाय ते दोग जाण कोण? तुझ्या ते पुस्तकाचे त्या पुस्तक तुम्ही नाव घेवपाक सोदिना? हांव ना पळय कशाला कोण पुस्तक बरयलें कितें आज पळय म्हाका कोणें म्हाजे कितलोच चिकल मारपाचो प्रयत्न केलो असो जाय जाल्यार सुद्दां आसा न्ही. म्हणजे आज 2022 सालाक आसा हांवें परत एकदां आमदार जालो आणि परत एकदां आमदार जावन फाटल्या 2017 ते 22 पर्यंत जावन जे कांय शिकलो पळय आसा न्ही तातूंत पूर्णपणे कळून उदक पिवप किंवा हातूंत आसा न्ही तें सगळें म्हाका कळलेलें आसा. त्यामुळे आज ज्या तरेन लोकांनी ह्या पदाचेर आसतना ज्या तरेन हांवें 365 दीस काम करतना प्रयत्न करतालो आसा न्ही की तो 365 दीस काम करपाचो संकल्प हांव घेवन भायर सरलो आणि 2 वर्सां नंतर किंवा 2.5 वर्सां नंतर आसा न्ही सभापती पोस्टाक न्याय दिल्ल्याची हें आसा सबब जें आसा न्ही ते सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटा आनी जनतेक प्रतिसाद मेळटा हेंच म्हाजें स्वताचें म्हणजे वॉंट आनी अभिमान म्हाका दिसता. पण भंय बी दिसता मिनिस्ट्री वचपाची म्हणून पयरचें शक्ती प्रदर्शन अशें म्हाका दिसता. खबर ना कोणाची वचपाचें हांव ताचेर विचार करिना. पण एक गजाल हांव तुमकां सांगता की जर अशा म्हणजे जर अशा वृत्तीक जर सरकार किंवा पक्ष पाठिंबो दिवपाची जर मानसिकता आसत जर जायत न्ही जाल्यार ह्या सगळ्या म्हणजे जर ह्या पदाचेर रावन सुद्दां जो आसा न्ही त्या पोस्टाची शान एखाद्या सरकारांतल्या मंत्र्याक किंवा मुख्यमंत्र्याक जर हांव खंयच्याच कोणाचें हें करिनासतना जर शान सांबाळून दवरता आनी त्या पदाक जर शान दिवपाची मान सन्मान दिवपाचो नासत जर जायत न्ही जाल्यार गरज पडली आसत जर जायत न्ही मान सन्माना खातीर किंवा गोंयच्या जनतेच्या हाचे खातीर आसा न्ही ह्या सभापतीच्या पोस्टाचेर सुद्दां हांव रेजिग्नेशन दिवपाची रेजिग्नेशन दिवंक